लोकसभा आणि राज्यसभेन मान्यताय दिल्ल्या आरक्षण बिलाक मान्यताय दिवपा खातीर खासा अधिवेशन 7 जानेवारीक घेवपाचें मंत्रिमंडळान थारायलां. सकाळच्या सत्रांत राज्यपालाचें अभिभाशण आनी उपरांत दुसऱ्या सत्रांत आरक्षण विधेयकाक मान्यताय दिवपा खातीर विधेयकाचेर चर्चा जातली, अशी म्हायती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान गोंय राज्याच्या मंत्रिमंडळ बसके उपरांत पत्रकारांक दिल्या. Prorogations of the Legislative Assembly. On 7th of January, we are taking the special assembly, which is only for the reservation bill, which is passed in Lok Sabha and Rajya Sabha, SC, ST and Anglo-Indians. This is continued for another 10 years. Okay. ते आमकां 10th of January च्या पयलीं पास करून धाडपाक जाय आशिल्लें. सो दॅट ताच्या खातीर ही फावटीची 7 जानेवारी खातीर जातली. मॉर्निंग सेशनान राज्यपालांचें अभिभाशण जातलें आनी आफ्टरनून सेशनान आमी हे बील जें आसा पळय जे राज्यसभेन पास जालां तें बील पास जातलें.